दिवचल वो म्हाल घसघशे आनी पोरण्या गुहां खातीर फामाद. भरपूर इतिहासीक दायजान भरिल्ल्या ह्या गांवांत मराठे आनी पोर्तुगीज हांचे मदीं खर झगड्यो जाल्यो. ताचो इतिहास आनी जमनीची घडण थंयच्या लोकवेदाचेर परिणाम जाला. मोराची सोबितकाय आनी व्हडपण हाचें वर्णन करपाक उतरां नाकात. तुमचें नशीब बरें आसल्यार तुमकां दोंगुल्ले वयल्यान मोर शेतांनी देंवतना दिसतले. गोंयांत ह्या भारताच्या राष्ट्रीय सुकण्याचेर आधारीत मोरुलो नांवाचो नाच जाता ह्या गोंयच्या लोकांचें व्हडपण. ते मोरुल्याचे जे स्टेप्स आसा सादारण मोर नाचता पळय ते स्टेप्स आसा आनी ट्रेडिशनल तो आमचो शिमग्याच्या वखदार खेळटा. मोराच्यो हालचाली दाखोवपी वो मोरुलो शिगम्या वेळार नाचतात. हाचें मूळ दिवचलच्या सरवण गांवांत आसा अशें म्हणटात. थोडे इतिहासकारान बरयलां की तो शेताक लागून एक्चुली तो शेताक लागून न्हू एक्चुली ते ट्रेडिशनल सुरंगांचो प्रोटेक्शना खातीर मोराचें डिस्क्रिप्शन. भेणा भोंवतणी काश्टी बांदून आनी एक भगवे खोमीस घाल्ले हे नाचपी माथ्याक निळो रुमाल बांदतात आनी तांतल्यांत एक मोरपाक भायर आयिल्लें दिसता. सगळे नाचपी दादले पण ते पांयांक घुंगरू बांदतात. ताचो एक लयबद्ध आवाज कानाक गोड लागता. ते पाखां म्हणजे इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ पारदी म्हणजे जे हे आसता पळय मोराचे शिकार करपी तेंचो जो जे कॉस्ट्यूम आसलो तो सादारण ते टायप आसलो. ते भिल्ल आसता पळय ते इट इज अ नॅचरल हें आसता तेंचें तो कॉस्ट्यूम म्हणून आमी ते मोराची म्हणजे थीम आमची आहा तो मोरुलो आहा ताका लागून ते मोराचे पाखां काडून तो मुकूट केला. नाचप्या भायर गावप्यांचो एक पंगड कुशीक रावन गायता, ताळयांचो ठेको धरता आनी जायतीं वाद्यां वाजयता. झांज हें म्हत्वाचें वाद्य. झांजीच्या तालार नाच रंगार येता. तिचो एक लयबद्ध आवाज जाता. नाच जाचेर करतात ती गितां ओडलायणी आसतात. तांतल्या एकात मोर एका पांजऱ्यांत पडिल्लो आसतना मस्त्यो मोरणी कश्यो सुखी जातात तें सांगलां. अखेरेक मोर आपली सोडणूक करून घेवन गर्वान मिरयता. आपले जिणेंतली एक सच्ची घडणूक घेवन लोक तिचे नाच आनी मनरिजवण हातून रुपांतर करपी लोकांचे कल्पकतेचें मोरुलो एक उदाहरण. सावकास आनी ठेवक्याचेर चडपी हो नाच सामको अखेरेक वेंगी जाता. हातल्यान मोरुलो सोंपता.
सरवणचे लोक पारंपरीक नाच सांबाळून दवरतात. दायज म्हणून तो एक पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वचत रावला आनी लोक त्या जिवापेल्यान दायज सांबाळून दवरतात.